बीजेपीचो हो डिफेक्टिव्ह सरकार कोविडा टायमार सुद्धा इतले भ्रष्टाचारांक गुंतलेलो आसा की त्यांचे सीएम मंत्री आमदार आनी पदाधिकारीन धरून सगळे ह्या करप्शना हितूंक सगळे गुंतलेले आसात। दीस रात तांकां फक्त करप्शन शिवाय कांय दिसना आनी आपलो भ्रष्टाचार उगड्यार पडटलो आनी आपूण लोकांक तोंड दिवपाक शकपाना ह्या भ्रष्टाचारा खातीर। ह्या भंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांचो सरकार आमी परत परत मागून सुद्धा गोंयच्या फायनान्स आनी कोविडाच्या पोजिशनाचेर व्हाईट पेपर अजुनी ते रिलीज करनात। जेन्ना ते व्हाईट पेपर रिलीज करतले तेन्ना तेंचे करप्शन कितें आसा तें गांवांक कळटलें, लोकांक कळटलें आनी तेंचे भ्रष्टाचार हो उगड्यार पडटलो। दुसरें म्हणजे पयलीं तेंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी बरोबर तेंची व्हर्च्युअल मिटींग जाली। गोंय तेंचो फाट्याचो अध्यक्ष सदानंद तनावडे हांचे कडेन हांव विचारपाक सोदतां की ताणें तुमची कोविडाचेर तोखणाय केली, ताचेर तुमी खूब उलयले, पूण गोंयच्या लोकांक तें अजुनी पटना की कोविडाचेर तुमच्या सरकारान बरें काम केलें। तुमचे राष्ट्रीय अध्यक्षाक तें दिसून कांयच दिसना। तें गोंयच्या लोकांक दिसपाक जाय आशिल्लें, गोंयचे जनतेक दिसपाक जाय आशिल्लें की तुमी कोविड प्रकरण बरें करून हाताळ्ळां म्हणून, म्हणजे तुमची शाबासकी फक्त तुमकांच दितात हितून तुमी एक म्हणजे हांशेगिल्ले आसा। तशेंच जी व्हर्च्युअल मिटींग जाली तेन्ना तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान इकॉनॉमिक रिवायवल प्लॅनाचेर तुमकां कितें विचारलें, तुमी कशी इकॉनॉमी रिवायव करतली, तुमी कोविड कशें हँडल करतले हाचेर कितें चर्चा जाली। जो वाडटो बेरोजगारी आसा आनी तेतूंतल्यान गरिबी आनी वाडटा तेजेर तुमचो उपाय हाचेर कितें तुमी उलयले। मायनिंग परत सुरू करपाचें हें प्रकरण खंय पावलां ताचेर कितें तुमची चर्चा जाली। मोले करमल घाट सारखे झाडां आनी आमची इकोलॉजी काबार करपाचे तुमचे प्रोजेक्ट आसात, त्या प्रोजेक्टाचेर तांचे कितें चर्चा जाली। सद्या डबल ट्रॅकिंगचो इशू चाललो आसा रेल्वेचो, त्या हाचेर कितलींशींच घरां झाडां मळपाक पडटात, त्या विशयाचेर तुमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष कितें उलयलो। म्हादयच्या प्रकरणान ज्या तरेन ते तुमी राजकारणा खातीर कर्नाटका विकला आनी तेजे वयल्यान पर्यावरणाचेर एक व्हडलो घाव येयल्लो आसा, त्या बाबतींत तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान कितें उलयलें। तशेंच ऑनलायन टिचींग सद्याक इशू जालो आसा, ह्या सगळ्या हेजेर म्हारगाय जी चालू आसा त्या सगळ्या हेजेर तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान कितें उलयलें तें लोकांक तुमी सारकें सांगपाक जाय आशिल्लें। तशेंच विश्वजीत राणेकूय विचारपाक सोदतात, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जे हॉस्पिटल आसा जे लोकां खातीर अर्पण केल्लें आसा तें तूं अजुनी फूल फ्लॅज कोविडा खातीर कित्याक यूज करना, कारण लोकांची सगळी मागणी आसा की हे हॉस्पिटल कोविडा खातीर यूज करचें। म्हणजे हातूंतल्यान तुमचो जो हिडन एजेंडा आसा, जो PPP प्रोजेक्ट म्हणटा, म्हणजे तुमी ह्या हॉस्पिटलाचेर सुद्धा करप्शन करून पयशे करपाक सोदता, म्हाका दिसता गोंयची जनता तुमकां कदापि माफ करची ना।